गोंयांत सध्या मांडवीत 5 ऑफशोर कसिनो आणि 15 ऑनशोर कसिनो आसात। सध्या कसिनो चलोवप खंय परवडना म्हूण कसिनो चलोवपी सुत्रां सांगता। केंद्र आनी राज्य सरकाराचे वाडपी टॅक्स आनी ड्युटी पळयल्यार कसिनो चलोवप खंय दिसान दीस कठीण जाला। तातूंत कसिनो आड सुरू आशिल्ल्यो केसी आनी आंदोलनां कसिनोवाले प्रुडंटाक आपली कॅल्क्युलेशन सांगता। दर वर्सा कसिनो खंय 35 ते 40 कोटी रुपया लायसन फी भरता। 2 कोटी मायज लिकरावेली एक्सायज फी, 1 कोटी 80 लाख खंय जेटीचे भाडें, सिवेज आनी कोयर डिस्पोजलाचे खंय वर्साक 3 कोटी 60 लाख रुपया। ते भायर मोरींग चार्ज, वॉटर सरफेस चार्ज, इन्स्पेक्शन चार्ज आनी सर्वे चार्ज धरून 15 लाख मायज रुपया खर्च येता। आतां केंद्र सरकाराक दिवपाचो पडटा तो टॅक्स पळयात। पयलीं खंय 12% ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू भरताले, मागीर वाडून 15% केलो। 2017 GST सुरू केलो आनी कसिनोचेर 28% लायलो। 1 ऑक्टोबर 2023 गेमिंग चिप्साचेर 28% टॅक्स लायलो। आतां तो वाडून 40% केला। सुत्रां सांगता ते प्रमाण चिप्साचे पयशे वाडयले जाल्यार गिरायक खंय दिवंक सोदिना। चिप्सा वेले 30% टॅक्स कसिनोवाले आपल्या बॉल्सांतल्यान भरतात। आतां कसिनोचोय खर्च पळयात। कसिनो कंपनी सांगता ते प्रमाण 18 कोटी मायज खंय ते डिझल आनी उदकाचेर मोडटात। 9 कोटी रुपया स्टाफ आनी खाण जेवणाचेर खर्च। 20,000 कामगार खंय साबार कसिनोंनी डायरेक्ट काम करतात। सुत्रां सांगता ते प्रमाण 7 ऑनशोर कसिनो खंय बंद पडपाक आयल्यात। घडये ओनर विकुये डेल्टिनाचो एक ऑनशोर कसिनो खंय बंद जालो। कसिनो इंडस्ट्री आतां नेपाळ, श्रीलंका वचपाक लागल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।